पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन वॉटर स्पोर्ट्स उपक्रम बंद करपाचो आदेश काढला। जेला कडेन नोंदणी करपाच्या विशयावेल्यान पर्यटन मंत्री आनी वेवसायिकां मदीं पयलींच वाद जाल्लो। जेल आनी पर्यटनाचो कांयच संबंध ना, देखून आमी जेला कडेन कित्याक नोंदणी करची अशें वेवसायीक म्हणटात। थळावो आमदार मायकल आनी डिलायलाक वांगडा घेवन ताणें ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतिल्ली। ह्याच कारणाक लागून घडये पर्यटन मंत्री बेजार जालो आसूं येता। ताकाच लागून ताणें पोर्तुगाल दौऱ्यावेल्यानूच वॉटर स्पोर्ट्स उपक्रम बंद करपाचो आदेश काढला। पर्यटन मंत्र्याच्या ह्या आदेशाक लागून चाळविल्ले वेवसायीक वेवसाय बंद करपाच्या तयारेन आसात। कुमारजुंव्या वाठारांत बेकायदेशीर जेट्टीच्या कामाक तशेंच न्हंयेत गाळ भरपाच्या कामाक गती आयल्या। देखून थळाव्या पंचायतीन बेकायदेशीर जेट्टीच्या ह्या कामाक पुराय तरेन विरोध केलो। ही जेट्टी मातये भरवण करपाचो आदेश पंचायतीन दिवन लेगीत हे बेकायदेशीर काम चालूच आशिल्ल्यान थळाव्या पंचायतीन सरकारा कडेन प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी केला। अर्थसंकल्प लोकाभिमुख जावचो हे खातीर सर्वसामान्य उद्देजक तशेंच विद्यार्थ्यांनी सरकाराक सुचोवण्यो दिवच्यो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां। ह्यो सुचोवण्यो 15 मार्च मेरेन सरकारा मेरेन पावोवच्यो अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलां। ह्याच फाटभुंयेर गोमंतक टीव्हीच्या प्रतिनिधींनी गोंयचे पक्ष फुडारी, उद्देजक, व्यापारी तशेंच सर्वसामान्यां कडेन हे विशीं संवाद साधलो। जशें कर्नाटक सरकारान आपल्या अर्थसंकल्पान म्हादय खातीर 1000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केला, तशीच म्हादय वांटोवपा खातीर ह्या अर्थसंकल्पान गोंय सरकार कितें पावल उबारतले हे विशीं उमळशीक आसा अशें महेश मांद्रेन मत उक्तायलें। भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचो पंगड राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर थारायल्ल्या सुवातांची पळोवणी करपा खातीर गोंयांत आयला। 2 दीस हो पंगड गोंयांत आसतलो। ह्या वेळार नियोजीत खेळा मैदानांची पळोवणी करून ते कांय सुचोवण्यो करतले। तांच्यो सुचोवणे प्रमाण योग्य ते बदल करतले अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें। नॅशनल गेम्स गोंयांत जावच्यो हें गोंयकारांचें सपन आशिल्लें। गोंयांत जावपी राष्ट्रीय खेळांक लागून गोंयच्या तरणाट्यांक खेळा मळार उर्बा आनी प्रोत्साहन मेळटलें अशें मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें। गोंय हे पर्यटन भोंवडे खातीर वळखताले, आतां पर्यटन खेळा मळां खातीर वळखतले अशें भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचो वांगडी अमिताभ शर्मा हाणें सांगलें। दर एकल्यान आपल्या भलायकी विशीं जागृत जावपाक जाय, तशेंच आपल्या भलायकेची कुयदाद घेवप गरजेची अशें पर्येचे आमदार देविया राणेन सांगलें। गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या दोतोरांक 70 वाठारांत हाडून भलायकी तपासणी करपाची शिबिरां दर एका पंचायतींत आयोजीत करतात। ह्या शिबिरांचो लोकांनी लाभ घेवचो आनी आपल्या भलायकेची तपासणी करून घेवची अशी माहिती देविया राणेन पिसुल्ल्या आयोजीत केल्ल्या भलायकी शिबिरा वेळार दिली।
मेडशे वाठारांत फाटले 3 सातेरी देवळाच्या उत्सवांत जावपी बेकायदेशीर जुगार अड्डो समाज वावुरपी शिवा मोरेन उक्ताडार हाडलो. शिवा मोरे हाणें पोरणे गोंय पुलिशेक कळीत केल्या उपरांत ताणें बेगोबेग जुगार अड्ड्यार धाड घालून 2 जाणांक अटक केल्या. पुलिशेन दर दिसा मेडशे वाठारांत पेट्रोलिंग करची अशी मागणी शिवा मोरे हाणें केल्या. परवानो नाशिल्ल्यान रस्त्यार गाडी चलोवपी 3 सान्न भुरग्यांक कळंगूट पुलिसांनी अटक केली. तांचे कडल्यान 3 दुचाकी ताब्यात घेतल्यात. सान्न भुरग्यांक लायसन्स नासतना गाडी चलोवपाक दिल्ल्या प्रकरणा वयल्यान एका पालकाक 10,000 रुपयांचो दंड घालो. जाल्यार हेर 2 दुचाकी फुडल्या कारवाये खातीर पुलीस स्टेशनांत दवरल्यात अशी माहिती पुलिसांनी दिली. शेनवारा नामनेची लेखिका नयना आडाळकर हांच्या कृष्णचूड ह्या कथा संग्रहाचे लोकार्पण जालें. ह्या कथा संग्रहाचे लोकार्पण नामनेचे लेखक देविदास कदम हांच्या हस्तुकीं जालें. आतां चड लोक कोंकणी वाचपाक आनी बरोवपाक लागला. डिजिटल माध्यमांतल्यान न्हय तर पुस्तक रुपान साहित्य येवपाक जाय अशें मुखेल सोयरे देविदास कदम हाणें लोकार्पण जाल्या उपरांत सांगलें. भारतीय जनता पार्टीचे हे सरकार कलाकार समाजाक सोपोवंक उठला. वरिष्ठ नाटककार राजदीप नायक हाणें विधान केलां. काणी नव्या युगाची हे नाटक राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचेर आदारीत आसा. मुख्यमंत्र्यान ह्या नाटकाक पयलीं संमती दिली. ताचे खुबशे प्रयोगूय जाले. जेन्ना राजदीप नायक सांखळे विर्डी जाल्ल्या म्हादय वांटोवपाचे सभेंत वांटेकार जालो तेन्ना रोखडेच कित्याक ताचे नाटकाचे प्रयोग सरकारान आडायले असो प्रश्न गोवा फॉवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामतीन उप्रासला. गोवा फॉवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हांचो तेंको कलाकार समाजाक सदांच मेळटा अशें राजदीप म्हणटा. गोंयभर जायते कडेन उजो लागपाच्यो घडणुको घडल्यो. एका दिवचले तालुक्यात शेनवारा 13 जाग्यांचेर उजो लागलो. जाल्यार मयां काजीचे बागायतीक उजो लागिल्ल्यान बरेच लुकसाण जालें. कोलव्या 2 घरांक उजो लागून 12 लाखांचें लुकसाण जालें. तशेंच गोंयभर उजो लागपाच्यो साबार घडणुको घडल्यात. फाटल्या 13 दिसांत उजो लागपाच्यो 70 परस चड घडणुको घडल्यो. उजो लागपाचें सत्र चालूच आशिल्ल्यान उजो पालोवपी दळाची धांवपळ सुरूच आसा.
शिमगो म्हळ्यार रंगांचो उत्सव. गांवागांवांनी होळी पेटोवन आनी एकामेकांचेर गुलाल फाकयत शिगम्याक सुरवात जाता. दिवचल वाठारांत सध्या शिगम्याचें वातावरण तयार जावपाक लागलां. शिगम्याच्या सामानान बाजारूय फुलपाक लागल्यात. धुळवटीक लागपी सैमीक रंग, वेगवेगळ्या मॉडेलांची मोखामळां, पिचकाऱ्यो आनी हेर सामान सध्या दिवचले बाजारांत विकपाक उपलब्ध आसा. अजून ह्या सामानाचे खरेदीक नेट येवंक ना. फुडल्या 2 दिसांत गुलाल आनी हेर सामानांक मागणी येतली असो अदमास आसा. पळयात बाजारांत उपलब्ध आशिल्लें सामान. वाळपय म्हशीच्या मळा वयल्या मैदानाच्या कामाचो बुन्यादी फातर संवसार पाडव्या दिसा घालतले, अशी माहिती नगर विकास मंत्री विश्वजीत राणेन दिली. शेनवारा पर्ये वाठारांतल्या जाल्ल्या व्हॉलीबॉल सर्तीच्या इनामां भेटोवप सुवाळ्यान तो उलयतालो. वाळपय म्हशीच्या मळा वयलो हो एक व्हडलो प्रकल्प आसतलो, जो 50 कोटी रुपया खर्च करून उबारपाचो आसा. ह्या व्हडल्या प्रकल्पांत सगळ्या तरेची मैदानां आनी साधन सुविधा उपलब्ध आसतल्यो, अशें ताणें सांगलें. आत्मनिर्भर गोय स्वयंपूर्ण भारत येवजणे खाला गोय हस्तकला महामंडळा वतीन केरी वाठारांत सुती साडयो, कपडे तयार करपाच्या हातमात यंत्रणेचें उक्तावण केलें. तातूंत केरीच्या 60 बायलांक रोजगार मेळटलो. 70 मालान साडयो तयार करपाचो हो पयलोच प्रयोग केला. लाखांनी रुपयांची मशिनरी यंत्रणा बसोवन ह्या प्रकल्पाचें उक्तावण थळावी आमदार डॉ. देविया राणे हांचे हस्तुकीं जालें. हो विशिश्ट असो प्रयोग हातूंतल्यान बायलांचे स्वयंपूर्णतेचें सपन साकार जातलें. हो प्रयोग यशस्वी जाले उपरांत 70 मालाच्या खुबशा वाठारांनी बायलांक रोजगार दिवपाच्या उद्देशान अशे तरेचे प्रकल्प हातांत घेतले, अशें डॉ. देविया राणे हांणी सांगलें. दिवचल शारांत फुटसल आनी बायोमिथेशन प्रकल्प उबारपाचो प्रस्ताव आसा. रोखडीच ह्या कामाक चालना मेळटली, अशें दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी सांगलां. दिवचल पालिका वाठारांतल्या लिंगवेश्वर कॉलनींत रस्त्याच्या हॉटमिक्स डांबरीकरण कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत दोतोर शेटये उलयतालो. ह्या वेळार नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, नगरसेवक ॲडव्होकेट रंजना वांयगणकर, दिपा पळ आनी गुंजन कोरगांवकर तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याची कार्यकारी इंजिनियर रश्मी मयेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्लीं. जुवारीनगर आउटपोस्टा भायर पार्क केल्ल्या 4 गाडयांक आयतारा दनपारा उजो लागलो. ह्या उज्यान सुमार 20 लाख रुपयांचें लुकसाण जालां. रस्त्या कुशीकच्या तणाक घातिल्लो उजो ह्या गाडयांक लागलो. घडणुकेची म्हायती मेळटकीर उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारून उजो पालयलो, पूण गाडयो वाटोवपाक तांकां यश आयलें ना.
आजून मेरेन खंयचोच गोंयकार व्हायोलिनाचें प्रशिक्षण घेवपाक आपल्या कडेन येवंक नाशिल्ल्यान फामाद व्हायोलिन वाजोवपी मिलिंद रायकर हाणें नाराजी उक्तायली. फोंड्या वाठारांतल्या लोकविश्वास प्रतिश्ठान विद्यालयाच्या खासा क्षमतेच्या विद्यार्थ्यां खातीर ताणें 2 स्वर आनंदाचे ही संगीत कार्यावळ आयोजीत केल्ली. व्हायोलिनाचें संगीत आयकून सगळीं मग्न जालीं. मये पंचायत वाठारांतल्या साश्टवाडो ते तिकाजन मेरेन बायपास रस्तो बांदपाचो प्रस्ताव आसा. मयचे आमदार प्रेमीण शेट हांणी शेनवारा दिवचलचे मामलेदार राजाराम परब आनी हेर अधिकाऱ्यां सयत बायपास रस्त्या खातीर निश्चित केल्ल्या जाग्याची पळोवणी करून आढावो घेतलो. बायपास रस्तो जालो जाल्यार अशी रस्तो आशिल्ल्या वायंगिणी, भावकय आनी तिकाजन वाठारांतली येरादारीची समस्या सुटावी जातली. तशेंच कळस उत्सवा वेळार देवीचो कळस वायंगिणी व्हरपाक सोंपें जातलें. लोकांनी सहकार्य केल्यार बायपास रस्त्याचो प्रस्ताव रोखडेच चालीक लायतले अशें आमदारान सांगलें. मेडशे वाठारांत कोयराचो व्हडलो प्रश्न उप्रासला. कोयराचे डीग दिसान दीस वाडत आशिल्ल्यान थळाव्या लोकांक खूब त्रास सोंसचो पडटा. ह्या कोयराक लागून हवा प्रदुशीत जाता. हवा प्रदुशीत जाल्ल्यान हे वाठारांतलीं भुरगीं दुयेंस जावपाक लागला. थळाव्या पंचायतीन ह्या कोयराचेर पुराय दुर्लक्ष केला काय कितें असो प्रश्न पडला. देखून सरकारान कोयराचो विलेवाट लावपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. श्री रवळनाथ क्रिएशन्स आणि गोवा कोंकणी अकादमीच्या जोड पालवान 4 मार्चाक शेनवारा सकाळी करमळी पंचायत सभाघरांत पयले फावट संगीत कार्यावळ आयोजीत केल्ली. संगीत आनी संगीताचो प्रचार कसो जावचो, संगीताच्या माध्यमांतल्यान लोकांक कसो संदेश पावचो हो ह्या कार्यावळीचो मुखेल हेतू आशिल्लो अशें कार्यावळीच्या वांगड्यांनी सांगलें. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयऱ्या म्हूण करमळ पंचायतीचे सरपंच कृष्टा सालेलकर तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. कांय पर्यटक गोंयांत जाय तशी मस्ती करतना कितलेशेच फावट दिसून येता. कळंगूट भोंवडी करपाक आयिल्ले पर्यटक गाडयेच्या बोनेटार बसून तशेंच दुमशेणां घालीत मस्ती करतना आमकां दिश्टी पडले. हे मदान पर्यटक आंध्राच्यान आयिल्ले अशें ह्या जीपीच्या नंबर प्लेटीवेल्यान पळून आयले. गोंयांत येवन जाय तशी मस्ती करपाक मेळटा हो गैरसमज पयस करपाक असल्या मदान आनी मस्ती करपी पर्यटकांचेर कडक कारवाय जावपाची गरज आसा. जेणे करून गोंयांत येवपी पर्यटकांक गोंयांत मजा मारपा बरोबर शिस्त लेगीत आसा हें कळप गरजेचें आसा.
काणकोण खोला वाठारांत पारंपारीक पद्दतीन शिगमोत्सवाक सुरवात जाली। ह्या शिगम्याक तोणया मळाचो खेळ पळोवपाक मेळटा। पयले नमन गांवच्या मांडार उपरांत घराघरांत शिगमो खेळपाची ही परंपरा आसा। चरंग आनी ढोल ताशांच्या गजरात पुराय वाठारांत ह्या शिगम्याच्या दिसांनी गमगमिल्लो पळोवपाक मेळटा। होळयेच्या उत्सवा खातीर आतां फकत कांय दिसूच उरल्यात। पणजेच्या बाजारांत एक पासय मारीत जाल्यार होळयेक लागपी सामानांत सद्या गच्च भरिल्लो दिसता। होळी हो एक असो सण जंय लोक एकामेकाक रंग लावन खोस परगटायतात। बाजारांत आतां वेगवेगळे रंग, ऑर्गेनीक रंग तशेंच भुरग्यां खातीर पिचकाऱ्यो आनी हेर होळयेचें सामान बाजारांत उपलब्ध आसा। दर वर्सा लोक व्हडा उमेदीन होळयेचें सामान घेवपाक येतात। उदका संवर्धन आनी नितळसाण मळार बायलांची भुमिका लक्षांत घेवन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून स्वच्छ भारत मिशना खाला ग्रामीण जल जीवन मिशन आनी राष्ट्रीय उदका मिशनाच्या वेगवेगळ्या वर्गां खाला स्वच्छ सृजल शक्ती सन्मान 2023 भेटयलो। गोंया खातीर अभिमानाची गजाल म्हळ्यार गोबर धन बायोडिग्रेडेबल कोयर तशेंच प्लास्टीक कोयर वेवस्थापन ह्या कॅटेगरी खाला पिसुल्ले गोंयची नितळसाण कर्मचारी रसिका खांडेपारकर हिच्या कामाची दखल घेवन तिका सन्मानीत केले। लंपी रोग गोंयभर पातळपाक लागिल्ल्यान लंपी व्हायरसाची लागणूक जाल्ल्या गोरवांचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा। फाटल्या दिसांनी वाळपय, सांगे, केप्यां, फोंड्या सारक्या वाठारांत लंपी रोग जाल्लो जनावरां पळोवपाक मेळ्ळी। सध्या अरवळ्या वाठारांत लेगीत ह्या रोगाच्यो गायो सांपडल्या। देखून लंपी जाल्ल्या गायींचेर बेगोबेग उपचार करपाची मागणी थळाव्यांनी जनावरांच्या दोतोरा कडेन केला। भाजप सरकार जुमलागिरींचे राजकारण करता असो आरोप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला। शेनवारा पेडणेच्या तेरेकोल वाठारांतल्या काँग्रेसीच्या हात से हात जोडो यात्रेक सुरवात जाल्या उपरांत तो उलयतालो। फाटलीं 9 वर्सां भाजपान दिल्ली आश्वासनांची याद करून दिवपाची गरज आसा अशेंय ताचें म्हणणें। ह्या हात से हात जोडो यात्रेक विरोधी पक्ष फुडारी युवरी आलेमावा, दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसीस सार्दिना आनी हेर काँग्रेसीचे आमदार आनी फुडारी हाजीर आशिल्ले।